डेट विथ कॅन्डिडेट कार्यावळीक सगळ्यांक येवकार. आमी कॅम्पेन ट्रेल कवर करीत करता. केपें पावल्या, केपें बाबू कवळेकर जे आमी कॅम्पेन कवर करता. त्यांची कॅम्पेन कशी चल्ली ते जाणून घेवया. सो लास्ट विकान आमी कॅम्पेनच्या फुडल्या सोमारा इलेक्शन जातलें, वोटींग जातलें. कसो रिस्पॉन्स आहा लोकांचो? पळय, हांव आयज इग्रामाळ गांवांक आमी हांगा आसात. इग्रामाळ साकून बित्याबाड कोपलाबाड ह्या म्हणजे 99% म्हणटा अशें ह्या भागांनी जो आतां ज्या जाग्यार आसा थंय क्रिस्तांव भाव आमचे आसात. आनी जशें तुमी आतां पळयलां आसतलें जे हांगा लोक जो आसा तो हांव आज हांगा विजीट करता म्हणून कळ्ळे उपरांत लोक आपूण जावन भायर सरलो आसा. आनी हे असोच हे प्रत्येक कडेन ज्या ज्या पंचायतीन वयता, ज्या ज्या वार्ड मुन्सिपालिटी वार्डान वयता त्या त्या भागांनी असो भरगच्च अशे कार्यकर्ते म्हणजे हांगा जमतात. आयज तुमी हांगा पळयलें आसतलें सगळेच 99% कॅथलीक एरिया हांगा आसा. तरी देखून हांगा सगळो घरांतलो प्रत्येक घरांतलो मनीस म्हणटा तो भायर सरून जेन्ना हांव येता ताका म्हाका साथ दिवपा खातीर, प्रोत्साहन दिवपा खातीर आनी इतलेंच की आमी तुजे बरोबर आसा ही उर्बा वाडोवपा खातीर म्हजे बरोबर आसात. ओके, 20 वर्सां जाली. मुद्दम विचारपाक जाय, 20 वर्सां जाली तुमी आमदार, इतली वर्सां तुमी तुमच्या खातीर काँग्रेसी खातीर मतां मागताले. फर्स्ट टायम तुमी BJP खातीर मतां मागपाक लोकां फुडें वयता. तेजो हें कसो आहा रिस्पॉन्स? पळय, म्हाका आतांच आमची साईब बाबान उल्लेख केलो. साईबीन बाबा आमच्या देवाचे म्हणजे प्रेयर करून सुरवात करतना होय उल्लेख केलो की आज आमी गेली 20 वर्सां आमी काँग्रेसी बरोबर आसले अशें म्हणलें. आनी काँग्रेस आसतना बी आमी आमदार बरोबर आसलेले आनी आज जेन्ना भाजपाक गेले उपरांत बी आमी सगळे आमदार बरोबर आसात आनी ताका लागून सगळे भायर सरला अशें तेमीच सांगलेलें आसा. म्हणजे हांवें वेगळें सांगपाची गरज ना. आनी हें अशेंच सगळे कडेन ज्या ज्या पंचायतीन वयता हांव थंय तसोच रिस्पॉन्स, ज्या ज्या मुन्सिपालिटीच्या वॉर्डांनी वयता हांव थंय तसोच रिस्पॉन्स. आनी हांवें एक चालू हें केल्लें आसा की ज्या भागांनी हांव वयता त्या भागाचेच लोकांक घेवन वयता. म्हाका अश्यो काही उमेदवारांक बाकीच्या दुसऱ्यांक पळयता की सगळे केपें मतदारसंघाचे एकठांय करून खंय गेल्यार तेच कार्यकर्ते, खंय गेल्यार तेच कार्यकर्ते अशें रिपीट करतात. पूण म्हाका तशी पाळी आयली ना. हांव जेन्ना ज्या ज्या भागांनी वयता, आज हांव हांगा आसा ह्या भागांनी हें करता आसतना फक्त ह्याच भागाचे कार्यकर्ते जे असंख्य कार्यकर्ते लोक दिसतात सगळे हांगाचे लोक करेक्ट तशे पद्दतीन म्हाका कार्यकर्ते समजा सगळ्याक जर हांवें आपोवप केलें तुमकां क्रावड ओडचो पडना ना. म्हाका मुद्दम कार्यकर्त्यांक की सगळ्या ह्या पंचायतीचे त्या पंचायतीचे सगळे एकठांय करून हाडचें पडना. ज्या ज्या भागांनी हांव वयता त्या त्या भागाचेच कार्यकर्ते म्हजी मॅसेज बाबा येता म्हणून कळ्ळे उपरांत ते भायर सरून आसता. आनी तशें आज प्रत्येक कडेन अशेंच घडटा जशें आज आसा तशें. जेन्ना तुमी स्वीच जाले न्हय हेजो अर्थ की तुज्या बरोबर तुमचे सगळे मतदारूय भाजपा वटेन स्वीच जाले? सगळे म्हणजे जे कार्यकर्ते 20-22 वर्सां म्हजे बरोबर कार्यकर्ते जे आसले तितलेय कार्यकर्ते म्हजे बरोबर ज्या जाग्यार हांव भाजपाक आसा म्हजे बरोबर आयिल्ले आसात आनी मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते आसात ते बरोबर आसात. म्हणजे सगळे मेळोन मिसळून म्हणटा अशें आज काम करीत आसात. सो 10 जाणांक घेवन तुमी काँग्रेसींतल्यान हेवटेन येयले. पण जेन्ना टिकेट वांटपाक जाल्यार अशें 2 जाणांक टिकेट नाका आसली, इश्दोराक टिकेट दिवना, टर्निंग मेळटा म्हणजे मेळना करून अशी मेळटा अशी जाली. ह्या सगळ्या सिच्युएशना कडेन कशें पळयता तुमी? पळय, हे तिकेट कोणाक दिवप ना दिवप हे सगळे हे जे आसा ते पार्टीचे अध्यक्ष जावं जी कार्यकारिणी आसतली, जी कमिटी आसतली, कोर कमिटी आसतली, इलेक्शन कमिटी आसतली, जे आमचे प्रभारी आसतले हे तेंचें काम आसा. म्हणटकीर तेमी जे कितें निर्णय घेतलो तो विचार करून घेतलो आसतलो. तेजेर हांव कांयच वेगळी टिप्पणी करूं शकना. जे तिकेट दिवप कोणाक ना दिवप तें काम तेंचें आसा आनी तें जे कितें डिसिजन घेतला त्या डिसिजना बरोबर आमी आसात. तुमी BJPचेर केपें कॉन्टेस्ट करता, सावित्री मॅडम सांगेच्यान इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करता, तुमी BJP खातीर मतां मागता, ती थंय BJPक ओडोवपा खातीर मतां मागता. हितूंतल्या लोकांचें मातशें कन्फ्युजन जातलें अशें दिसना? पळय, हांव ज्या पक्षा भितर आसा त्या पक्षा बद्दल म्हाका जे पक्षांनी काम दिलां, कार्य दिता हांव तें करून घेवन फुडें वयता. म्हणजे पयलीं पासून तशें आसा. जे हांव पयलीं काँग्रेस पक्षा आसतना म्हजें काम करप पद्दती आसा आनी आतां भाजपा आसतना सुद्दां जे म्हाका पार्टीन आदेश दिल्ले आसा, जे पार्टी म्हाका सांगता त्या प्रमाणे वयता. प्रत्येक पण तुमकां डिफिकल्टी ना, हांव तेंच म्हणलें न्ही, म्हाका जो पार्टीचो आदेश हो म्हजो मेन. भाऊ सदांच म्हणटा पावरान आसलो आनी मंत्री बी जालो की चड एंटी इनकम्बन्सी लागता म्हणून.
तुमकां एंटी म्हाका म्हजे बाबतींत अशी केन्ना घडली ना आनी आतां सुद्दां विरोधक पयलीं म्हणा की हांव जेन्ना पयलीं घर घर चलो अभियान चालू केल्लें 5 म्हयने पयलीं तेन्ना ते म्हणा की आतां सरकार आसा आनी कितें आसा नोकरी हें तेका लागून लोक गर्दी करता म्हणून पूण कोड लागले उपरांत कोण लोक आसचे ना अशें आमचे विरोधक म्हणप पूण म्हाका खात्री आसली म्हणजे गव्हर्मेंट आसूं किंवा नसूं किंवा कोड ऑफ कंडक्ट लागले उपरांत सुद्दां जे कार्यकर्ते म्हजे वर जशें म्हाका आपुलकी आपल्यापूण दिता तशें आसतालें आनी ते आज प्रत्यक्ष दिश्टी पडटा आतां काय सारकें हें ना इलेक्शनाचे प्रचार चल्ला तरी देखून कार्यकर्ते पयलींचे चड जोमान भायर सरता म्हणजे म्हाका ते केन्नाच हें लागू जालें ना किंवा एंटी इन्कम केन्ना लागलीच ना कित्याक हांव सदींच लोकां बरोबर आसता म्हणजे जरी हें जिल्ला धरून 6 इलेक्शन तशें पळोवपाक गेल्यार म्हणजे डबल हॅट्रीक जाता हें इलेक्शन पूण म्हाका म्हणजे कार्यकर्ते जे 23 वर्सां पयलीं जे आशिल्ले ते अजून तशें आसात तुमच्या बरोबर शिफ्ट जाता ते तशें आसा बाबू अशें म्हटल्यार तुमी जेन्ना काँग्रेसींतल्यान BJPन येयले जेन्ना तुमचो जो मेजर एक बरो सायजेबल वोट आहा क्रिस्तांव भावांचो तो तुमकां मेळचो ना तो तुमच्या बरोबर सीट जावचो ना कितें आसा सद्या परिस्थिती ना तुमी आतां हांगा पयल्या कळटलें हांगा ही एरिया जो हांव एरिया आतां कवर करता ती सगळीच क्रिस्तांव भावांची आसा 100% म्हळ्यार हरकत ना आनी थंय हांव जेन्ना हांगा येता म्हण कळ्ळे उपरांत प्रत्येक घरांतलो मनीस आज भायर सरून म्हजेर भोंवता आनी म्हाका खात्री आसली क्रिस्तांव भाव जरी विरोधकांनी कितें म्हणलें जाल्यार सुद्दां म्हजे लोक जे आसात ते म्हाका केन्ना विसरचे नात आनी त्या प्रमाणे आज दिश्टी पडटा आनी त्या अपेक्षे प्रमाणे म्हणजे सगळे लोक भायर सरून जशे पयलीं आशिल्ले तशेच लोक आज भायर सरले आसात सभी तुम्ही बाबू वांगडा कितली वर्सां जाली आहा म्हाका आतां 4 टर्म जाले आतां हांव 5 टर्म बाबू वांगडा पयलीं सान फर्स्ट टायम बसला तेन्ना सावन आज मेरेन आहा ओके कित्याक लागून तेगेलो म्हाका स्वभाव बरो लागता कोणाक उलोवप कोणाक कितें सांगलें केन्ना ना म्हणना एकूच उतरान पावना जाल्या पासून म्हणटलो साबी मातशें लेट जाता आपूण मागीर येता हे भशेन येता पूण हे मनशा एक व्हडपण हांव जायत MLA ओ मिनिस्टरा बोले गेला तेंगेलें कितें कोड येयला रे तो बोस म्हणून सांग तेका आमकां हें मातशें फील जाता कित्याक आमी कोणाचें काम करपी आनी आमी कोणालें काम घेवन वयता म्हणटा बरे भशेन काम केलें आमी बरें दिसता आतां इतलीं वर्सां आमी काँग्रेसा मारलीं आनी आमगे सर आतां BJP गेला पूण आमकां तें कांय फरक पडना BJP आनी काँग्रेस म्हूण जो सर आहा थिंग आमी सगळे फक्त बाबू लागता हय तोच लागता आनी तो आहा थिंग आमी सगळे आसतले हेंच आमगेलें फ्रँकी तुम्ही बाबू वांगडा कॅम्पेन करता आता BJPची तुम्ही पयलीं पासून बाबूचे काय तुम्ही पयलीं पासून BJP पयलीं पासून बाबूचे आणि आता तुम्ही पयलीं तुम्ही काँग्रेसीक मत मारता बरें आमी काँग्रेसी मत मारताले बाबू वांगडा हे कित्याक म्हणून तुम्ही इतली वर्सां आमी बाबूगे स्वभाव आमकां बरो लागता सगळे लोकांक घेवन बराबर भोंवपी आमी हेंच न्हू बाबू खंयीय वचूं आमी बाबू वांगडा आसता 20 वर्सां आमदार म्हणून कितें उरलां केप्यांक दिवपाचें पळय म्हाका खूब टायम विरोधाक गेल्ले कारणांनी काही म्हणजे मेन प्रोजेक्ट आसलेले ते कंप्लीट जालें ना काही जाणांच्या काही प्रोजेक्टाचे टेंडर काडले आसात जावं ते अंडरग्रावंड केबल बस स्टँड आसतलो अशे विविध प्रोजेक्ट मोठमोठे जे म्हणजे स्वप्न आसले ते अधुरे आसले आनी विरोधी पक्षांक असले कारणान ते शक्य जालें नासलें पण जेन्ना 2 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव रुलींग पक्षांत येयलो ते सगळीं कामां कांय चाली रायिल्ली आसात काही कामां चालू आसात काही कामाचे फावंडेशन स्टोन घातले आसात काही कामां अर्दवटी आसात ती कंप्लीट करपाचो म्हजो मेन प्राधान्य आसा आनी तेज्या उपरांत एक मेन म्हणल्यार आमची बेकारी म्हणजे अनएम्प्लॉयमेंट त्या खंय तरी बेरोजगार जो आसा तो वाडलो आसा त्या खंय तरी म्हाका कंट्रोल करपाक जाय हें म्हजें फुडलें प्राधान्य आसतलें ओके नवे इलेक्शनाक वयता 5वे फावट इलेक्शनाक वयता आसतना आमदारचे नवें कितें प्रॉमीस करता तुमी आनी कितें नवीन म्हणजे आनी कितें प्रॉमिसीस तुमचे मॅनिफेस्टोन कशें आसतलें नवीन हांवें म्हजे मॅनिफेस्टो आतां रिलीज हांव फाल्यां परवा रिलीज करतलो तेजेर तुमकां सविस्तर मॅनिफेस्टो रिलीज करता तें तुमकां कळटलें म्हणजे हांवें कशे पद्दतीन आयज पर्यंत केल्लें आसा आज पर्यंत करीत आसा आनी फुडें कितें करपाचो आसा तो म्हजो मॅनिफेस्टोचेर तुमी 2 दिसां भितर रिलीज करतलो तुम्ही बाबू वांगडा कॅम्पेनिंगाक भोंवता कितें आहा कॉन्स्टिट्युएन्सीन रिस्पॉन्स कॉन्स्टिट्युएन्सीन रिस्पॉन्स इज व्हेरी गूड बाबूगे कित्याक व्हेरी गूड आनी पयलीं सान बाबूक हांव हिंगा लग्न जावन येयलें तेन्ना सान बाबूक आतां 22 वर्सां जालीं सगळ्या कॅम्पेनाक आनी सगळ्याक एक बाबूगे एक गश्ट सांग तुका की तो हांसत्या तोंडान भितर घेता काम केन्ना सांगल्यार ना म्हणना तेणें आजून
पयलीं ताका काँग्रेसा जावना आसतलें पूण आतां तेणें इतलें केलां 2 वर्सां हें आसतना केलां जायतें केलां आनी करपाक सोदता म्हूण आनी तो एक बरो मनीस म्हणून स्वभावान हांव तेच्या संगडात आसा. ते आतां काँग्रेसींतल्यान भाजपान येयले पळय मदीं म्हटलें की लोक खूब बेजारले तेजे काँग्रेस तशें कितें तुमी बी हें केल्लें की BJPन कित्याक गेलो म्हणून? ना ताणें आपणो मुद्दो ताणें ते सांगलो की आपूण कित्याक BJP वयता. इतली वर्स तो काँग्रेसा आशिल्लो काम करूं मेळो ना ताका. आतां आमी तुमगे काम करतात आनी खऱ्यानच म्हाका पर्सनली हांव फील करता की तेणें केलां. आयज कडेन ते सांगलें न्हू काम कर म्हळ्यार तेणें केलांच. हे हेज्यान हांव गेलां म्हाका तें येना तो एशी केलो तेशी केलो काम करपी मनीस जाय. केपें भायर पार्टीन तुमचे कडेन आनी कसली जबाबदारी दिल्या दुसऱ्या मतदारसंघाची? म्हाका खूब कडेन आतां आयज 6 तारीख फाल्यां 7 तारीख पर्यंत हांव करतलो. मागीर जजा कडेन म्हाका खूब कडेन हें केल्लें जजा जाग्यार मतदारसंघाक पार्टी म्हाका धाडटली. प्रोग्राम ऑलरेडी धाडलो आसा. तितले कडेन हांव म्हजो टायम कसो एडजस्ट करून तुमची कॉन्स्टिट्युएन्सी कंप्लीट जाली पळय? ऑलमोस्ट भोंवन सगळें कंप्लीट जालें ना पूण तरी देखून कांय कडेन पावलो ना थंय कॉर्नर मिटींग बी घेतलो हांव. गोंयभरचे इनपूट मेळटा तुमी गोंयच्या लोकांक मेळटा सो गोंयभरच्यान इनपूट कितें मेळटा तुमकां भाजपा बद्दल? पळय म्हाका म्हजे म्हायती प्रमाणे गोंयाक बऱ्यापैकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटीन आज BJP परत सत्तेर येता. जे विरोधक आसा प्रमुख विरोधक अशें जर पळोवपाक गेल्यार काँग्रेस तर खंयच्यानी कांयच ना. आनी जे आतां नवीन नवीन पार्टी येयल्ले आसात TMC आसतले आप आसतले RG आसतले जावं फॉरवर्ड आसतले MGP आसतले सगळे पार्टी तेंचे ते पळोवपाक गेल्यार अशी एकय पक्षा भितर अशी धमक ना जे फुडें कावंटर करपाचें अशें. आनी वन सायडेड म्हणटा अशें की भाजप आयज हॅट्रीक करपा खातीर ऑल अगेन्स्ट BJP जाला ताचो फायदो जातलो न्ही. तसो पळोवपाक गेल्यार विरोधा खातीर म्हणजे नेमसेक विरोधक आसात तशे विरोधी पक्षा भितर तो दमच उरलो ना आतां. आनी सगळ्या लोकांक कळोन चुकलें आसा की भाजप परत सत्तेर येता. केंद्रांत भाजप आसा हांगा आसा जो ओवरऑल चौफेर विकास ओवरऑल डेव्हलपमेंट जर पळयत जाल्यार लोकांक कळटा न्ही कितें चल्लां कशें चल्लां म्हणटा तें. आमच्या कडेन आतां आंबोलेची सरपंच जेसिंता डाय आसा तिजे कडल्यान जाणून घेवया. मॅडम आमी आयकलां तुमी पयलीं पासून BJP जेन्ना बाबू काँग्रेसीचेर कॉन्टेस्ट करताले तेन्ना तुमी तेज्या अगेन्स्ट काम करताली. सो आतां तुमी तेंच्या बरोबर तेजें सांगा. आतां तो आमगे आतां अडेच वर्सां जाली तो आमगे BJP जॉयन जाला आनी तो लोकां खातीरूच जॉयन जाला. अशें करून आतां तो हांवें ताका पयलीं मुग्यान तेगे वळख नासली हांव सदां BJP आसतालें. केन्नाच्यान BJP तुमी? आज जाली 16 वर्सां जालीं हांव BJPक आहा. आनी आतां तो अडेच वर्सां जालीं BJP येयल्या. आतां तेगे अडेच वर्सां पसून चयलां भोंवोन तेजे बराबर अशें करून खूंय जाल्यार खूंय वचोन चयलां तो कितलो हें तो मोगाळ आनी दयाळ आनी लोकां बरें हें करता. आनी तो बेश्टी येयला तो लोकां खातीर येयला. तो आपणागे तो ऑपोजिशन रावन ताका काम जालें नाय. तो लोकांगे काम जावचें अशें म्हूण तो येयला काम करता आनी मुखार उरल्याय त्यो बी करपा तोच चिंतता आनी जातो अशें म्हूण आमकां दिसता. ते भाजपान येयले 2019 अडेच वर्सां मिनिस्टर आसले. कॉन्स्टिट्युएन्सीन वा तुमच्या पंचायतीन कामां घेतली तेणी? हय घेयले. आनी एक हे तो भितर सरो कोवीड भितर सरलें. कोविडा लागून जायतें काम वाडलें हें पळय पेंडींग उरलीं आनी लोकां तेणी कोविडा टायमार हॉस्पिटल घान आनी दुसरी लोकां जायत हेल्प करून लोकां दोतोरां थिंग व्हरोन हें तें एम्बुलंस सॅनिटायझर केलें जायतें तेणें केलें. हांवें बी चयलें. हांवें इतली एक पयलीं तेजे बोले नासलें म्हळ्यार आतां तेजे बोले अडेच वर्सां हें काम तेगे चयलां बरें आहा आनी आमगे सांगत तें तेणें काम आयकलां. बाबू येयल्या उपरांत अशें डिफरन्सीस अशें काय तो सगळ्यांक बरोबर घेवन वयता न्हू? हय सर बरोबर घेवन वयता. सगळ्यांक बाराबर घेवन भोंवता आनी तो दुसरें अशें करून हें कोन्ना तो येसलो तो तेसलो सगळ्यांकूय मोगान हें कोता.
तेका तेसो तेगे हेंच ना हांवें पासून तेका चोयला तो दोन भाशे कोना म्हूण ओके तुमी जशें म्हटलें खूब पार्ट्यो इलेक्शनाक दम ना म्हणटा पण तेजो वोटरांचेर मातसो परिणाम वोटर मातसो कन्फ्यूज जावचो ना कितें जाता जे आतां विरोधक आसा ते सोशल मिडिया प्रिंट मिडियाचेर बऱ्यापैकी प्रचार करतात प्रोपगंडा करतात फिल्डार जर पळयत आतां म्हज्याच मतदारसंघात जर फिल्डार पळयत जाल्यार कांय नासता पूण पब्लिसिटी खूब आसता तसो गोंयभर तेंच चल्लां तेंचे फक्त सोशल मिडिया प्रिंट मिडियाचेर व्हडलो हायप करप आनी हें दाखोवप पूण जर ग्रावंड रियलिटी पळयत जाल्यार सगळे कार्यकर्ते जे आसा लोक आसा ते भाजपा बरोबर आसात की ओवरऑल डेव्हलपमेंट जे कितें चालू आसा ते लोकांक दिश्टी पडटा गोंयभर वारें आहा गोंयभर वाऱ्या आतां आमचे कडेन BJPन जे ऑब्जर्वर सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी घातल्या पार्टी लेवला वयल्यान ते आहा पूजा दीक्षित म्हणून तेंचे कडेन उलया पूजा जी आप कितने दिन से कैफे में घूम रहे हो 1 हफ्ता हो गया है। ओके क्या रिस्पॉन्स है आपका क्या रीडिंग है यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस है डोर टू डोर प्रमोशन भी हम लोग सर के साथ कर ही रहे हैं कैंपेन जो है और पर्सनली भी हम लोगों ने लोगों से बात करी है कि वो बीजेपी के बारे में क्या सोचते हैं सर के बारे में क्या सोचते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है और सर को लेके एक अलग ही मतलब लोगों का जो प्यार है सर को लेके कि बहुत डाउन टू अर्थ है और बहुत ही इजीली उनके साथ अप्रोच किया जा सकता है और उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं वो भी उस पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया है तो अगर मैं बोलूँ तो मुझे तो काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच लग रहा है आप पहली बार गोवा में किसी इलेक्शन में ऑब्जर्वर बन गए हाँ फर्स्ट टाइम कैसा लगा एक गोवा का कैंपेन बहुत बहुत अच्छा है स्पेशली गोवा के लोग इतने अच्छे हैं और मतलब उनको लग ही नहीं रहा है कि हम किसी अननोन लोगों के बीच में हैं अब तो इतनी पहचान हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि सब हमारे ही लोग हैं करके तो बहुत अच्छा लग रहा है डोर टू डोर कैंपेन एक्चुअली बड़ी स्टेटों में नहीं होता तो आपने पहली बार एक्सपीरियंस किया होगा हाँ क्योंकि मैं बैंगलोर से हूँ तो मैंने इस तरह का कभी देखा नहीं है मैं बहुत बार पूछती हुई हूँ ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है क्योंकि अगर आप देखोगे तो बड़े शहरों में सोशल मीडिया के थ्रू ज़्यादा कैंपेन होता है कंपेयर टू डोर टू डोर क्योंकि छोटा शहर है तो इजीली लोगों से मिलना यहाँ पे शायद आसान है ये एक रीज़न हो सकता है लेकिन हमने इनकी सोशल मीडिया टीम के साथ भी हम टच में हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू भी कैंपेन चल रहा है और फिज़िकली भी लोगों से मिल रहे हैं तो मुझे तो अच्छा लग रहा है दोनों तरह से आपको क्या लगता है बाबू कवळेकर जीत जाएंगे लगता है मुझे तो कितना मार्जिन हो सकता है मार्जिन के मामले में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छे उससे उनकी जीत होगी वीस वर्स आमदार म्हणून आणि तुमकां 2019 मंत्रीपद मेळ्ळें भाजपान येयल्या उपरांत लोकांची अपेक्षा वाडल्या आसतल्यो लोक आनी कितें अपेक्षा दवरता ना लोकांची अपेक्षा आसली भरपूर आसा बरोबर त्या प्रमाणे 2 वर्सां भितर की तितली काम करपाक मेळना कित्याक कोविड मध्ये येयल्ले कारणान तशें पूण तरी देखून हांवें मॅक्झिमम म्हणजे काम करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा जो म्हणजे मतदारसंघाक जी म्हजी स्वप्नां आसली केपेकारांची स्वप्नां आसली की म्हणजे काही कडेन काही भाग म्हणजे आमकां काही 4 लेन जायी बस स्टँड जायी कृषी भवन आर्कायवचे ऑफिस मार्केट सगळे ज्यो की नीड आसली तितल्या कामाक आमी चालीक लायिल्ले आसा काही गांवांनी बंदारा आसतले गांवांनी प्ले ग्रावंड आसतले ज्या भागांनी जी नीड आसली ती एक विरोधी पक्षांक असले कारणान थोडी स्लो आसली ते सगळे प्रोजेक्टांक हांवें चालीक लायिल्ले आसात म्हणजे काही जाणांचे कामाक सुरवात जाल्ली आसा आतां उदाहरण केप्याक म्हणजे बरो सोसायटीचो बस स्टँड येता वयर 2 स्क्रीन येता आयनॉक्स म्हळ्यार बरो थिएटर बरो आमचो बाजाराचो रोड 4 लेन जाता म्हणजे डिवायडर घालून हे म्हणजे मदलो भाग सोडीत जाला दोन्ही सायडीचो अशे बाकीचे म्हणजे जे पंचायतीन सुद्दां जो त्या पंचायतीचो कितें रिक्वायरमेंट आसलेलो तितले आमी कामां आयज चालीक लावले आसा सगळ्या मतदारसंघाचो अंडरग्रावंड केबल तो आमी हे केल्लो आसा 96 कोटीचो फक्त म्युनिसिपल एरिया भितर केल्लो आसा 56 करोडाचो आमी बार्श्यां बाळ्ळी फातर्पा मोरपिल्ला हांगा कवर केल्लो आसा 33 कोटीचो आमी बेतूर आनी खोला पंचायत कवर केल्ली आसा
आणि 96 कोटी भितर आमचो म्युनिसिपल एरिया अवयडी पंचायत आनी आंबावली पंचायत वा आंबावली एरिया अशें करून अंडरग्रावंड केबलाचें काम आमी सगळें घेतलें आसा. जे जे आमकां काही ग्रावंड जे प्ले ग्रावंड आसले ते आमकां खंय स्टँड करपाक जाय बाकीचे जे डेवलप करपाक ते घेतले आसात. जी जी नीड आसली मागीर काही भागांनी स्मशानभूमी आसतली आनी कितें आसतलें ते आमी सगळे कामां चालू लायिल्ले आसात. तुम्ही म्हणटा तुमचो स्वताचो फोर्स पळय BJPचो फोर्स हितून तुमची लीड कशी पावतली? न्ही आयज तुमी कार्यकर्त्यांकय विचारल्यार कळटलें. कार्यकर्त्यांक अशें ठाम धरलेलें आसा की आज पर्यंत जी लीड आमकां मेळ्ळी ना इतली लीड दिवपाची कार्यकर्त्यांचो निर्णय आसा. कित्याक 2012 सुद्दां अशेंच आवाज जालो लोकां भितर की विरोधक खुबसो हंगामा करी आनी हय आनी हे गेली हे फावटीक आमदार गेलो हॅट्रीक करपाक जावचें ना अशें पद्दतीन आसलें. पूण म्हाका तेन्ना विश्वास आसलो की कार्यकर्त्यांचेर की म्हजो कार्यकर्ते म्हाका सोडचे ना. आनी रिजल्ट जालें तेन्ना जरी पक्षाचे आमदार कमी जाले 23 वयल्यान 9चेर पावली खरें पूण गोंयाक हायस्ट मतांनी म्हाका लोकांनी निवडून दिल्लो. आनी तसोच प्रकार आतां आसा. जे सगळे कार्यकर्ते जे म्हजे आसात डबल इंजीन सरकार म्हणटा अशें चल्ला पळय सेंट्रलाक आनी भाजपाक तशें डबल इंजीन म्हणजे त्या टायप डबल कार्यकर्ते डबल फोर्स जाल्लो आसा. आनी अशे पद्दतीन लोक काम करतात. जे म्हणजे मूळ कार्यकर्ते जे आसले ते सगळे धर्माचे क्रिस्तांव भाव मुस्लीम भाव हिंदू भाव ते आसा ते आसातच पूण मूळ भाजपाचे कार्यकर्ते आसा ते आसात. सगळे एक संघ रावन काय क्वचित आडी तेडे आसतले पूण 90% तरी सगळे कार्यकर्ते एकत्र आसात. म्हणजे हेका लागून एक सगळ्यांनी निर्णय केल्लो आसा की आज पर्यंत जितली आघाडी हेजी पयलीं मेळ्ळी ना तितली आघाडी हे फावटी दिवपाची अशी. ओके, तुम्ही भाजपान येयल्या उपरांत न्हू पयलीं डायरेक्ट जंप मारली तुमी डेप्युटी CM पदाचेर. आतां परत निवडून येयल्या उपरांत परत सरकार येयल्या उपरांत तुमची कितें आनी मातशें वयले बी टार्गेट? ना हांव तशें केन्नाच हें दवरना. म्हाका केन्नाच हांव म्हत्वाकांक्षी असो म्हणजे तासून न्ही हांव म्हणजे जे म्हाका हांव प्रामाणीकपणान रावपी मनीस जे म्हाका कसलेय जबाबदारी म्हजी कडेन दितात ती प्रामाणीकपणान काम करपाचें आसता. हांव केन्नाच अशें हावी दावी करना केन्नाच हांव चडावड करना पयलीं करना म्हणजे म्हजो स्वभावच बसना तें. जे खंय तरी क्लॅश करून खंय वादगर स्टेटमेंट दिवन किंवा खंय प्रेशरायज करून किंवा आनी धमकी दिवन किंवा आनी कितें करून तसलें म्हणजे हांव राजकारण केन्ना करना. जें म्हजें कितें आसा तें म्हजें स्मूथ आसता. जें कितें पक्ष म्हजे सोंपयतले जे सरकारा भितर जे स्थान म्हाका मेळपाचें आसा तें मेळटलें. इतले वर्सांनी तुमी काँग्रेस सोडून भाजपात येयले, आतां भाजपात रावपाचें परमनंट काय? हय आमी कितें जाता म्हाका तें याडीन त्याडीन हांव वारी येता ताचे पक्ष बदलपी तसो मनीस हांव एकदांच जालें आतां परत गेले 20 वर्सां म्हणजे रावन हांव आतां हें केल्लें आसा तें तशें हांव परत चेंज करपी न्हू. आतां BJPन परमनंट बरोबर जो पर्यंत म्हजें पॉलिटिकल कॅरियर म्हणजे आसा तो पर्यंत हांगा रावपाचें.